क्या सुबह हम काम करने के टाइम में ये लोग लेकर आए। उनको पूछा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है क्या? डॉक्यूमेंट नहीं सर, 25 साल हो गए। 202 में इधर आए हम। डॉक्यूमेंट नहीं है आपके कुछ? अभी तक गाँव भी गए हम। रहता किधर है आप? हम गांधी मार्केट में। उधर ही रहते हो? आम्ही न्ही आतां ड्रायव्ह स्टार्ट केला जे अनव्हेरीफाईड लेबर आसा, रोकडा लेबर आसा पळय ते मडगांव एरियेक आमी स्पॉट आयडेंटिफाय केला. तेतूंत एक म्युन्सिपालिटी कडेन, एक खारेबांद आनी एक रावणफोंड हांगा ते एक जाग्यार रावतात. सो हे व्हेरीफायड लेबर. सो आमी आतां एक 20 जाण लेबर हाडलात आनी डिटेन केला. तेंची फॉर्मां बी कांय भरली ना. आमी व्हेरीफाय करतले ते खंय रावतात, तेंचे ओनर कोण, कितें, सगळे तेंचे नेटीव हे बी व्हेरीफाय करतले. आनी हो ड्रायव्ह न्ही आमचो चालूच उरतलो ऑन विकली बेसीस. पूण हे भाड्यान रावताली? हय, तेंच आमकां हें ना, बट आमी आतां सगळीं ते व्हेरीफाय करतले. तांकां ओनराक आपयतले. समज फॉर्मां भरले ना जाल्यार तेंचेरूच केस करतले आनी अंडर टेनंट एक्ट आमी सगळे हें करतले, कारवाई करतले. डाटा कलेक्शन करता तुमी त्या बरें? सगळें डाटा कलेक्शन करतात लेबरांचो? डेटा कलेक्शन अशें न्ही, बट हो जस्ट हो आमी कित्याक करता, कित्याक वचत थंय एवरी 4 रस्त्याचेर लेबर रावपाक लागला, रोकडा लेबर. आतां सद्या हाडिल्लो तुमी तर कोणी मेळ्ळ्यात की टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म बी भरनाशिल्ले? हय, टेनंट व्हेरिफिकेशन सद्याक LPSI अनुष्का व्हेरीफाय चालू आसा तेजें. सो येतात आनी तुमचे माध्यमांतल्यान हांव सगळे ओनर्स आसा पळय तांकां मॅसेज दिवपाक सोदता की तेंची समज अशे लेबर्स दवरतात जाल्यार तेंची फॉर्मां भरात. कित्याक एज पर कायद्या प्रमाणे 6 म्हयने शिक्षा आसा आनी 10,000 फायन आसा.